नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. दारी रांगोळी विश्वासाची, तेजस्वी पणती समाधानाची, सदैव राहो साथ लक्ष्मीची. आपणा सर्वांना शुभ दीपावली. GP पार्सेक सहकारी बँक लिमिटेड. नरकासुराक लासून घराघरांनी चढले आकाश दिवे. काट्टा फुटली, ताटा ताटांनी फराळ, गोडशी, फोग आवाजाच्या गडगडाक शासकी चाप. व्हडले दिवाळे मेरेन जगमगाट, गोंयकारांची दिवाळी. नुस्त्या ट्रेडर लॉबीचे दबावाक भीक घालिना म्हूण आरोग्य मंत्र्याचे विधाना उपरांत रत्नागिरीच्या खासदाराची शिटकावणी. गोंयान खंय नसतो हट्ट सोडचो. सिंधुदुर्गात नाकाबंदी कठीण न्ही. मांद्र्या शिरोड्या बीजेपीक भंय निश्ठावन दुखाविल्ल्यांचो. बीजेपीक हारोवंक आदल्या बीजेपी आमदार मंत्र्याकडेन सोयरिकेचो काँग्रेसीचो प्लान. वेंचणूक जाहीर जाली काय उमेदवार जाहीर. देशभर 19 नवी एम्स हॉस्पिटलां. प्रत्येक एम्सात आयुर्वेद विभाग. श्रम मंत्रालयाच्या 100 ESI हॉस्पिटलांनी आयुर्वेद विभाग. आयुर्वेद दिसा आयुष मंत्री श्रीपादाची घोषणा. एक्टिव्हिस्ट बिस्मार्काचे डेड बॉडी 3 वर्सां उपरांत मुक्ती. 3 वर्सां उपरांत सांतिस्तेव जाले निमाणे संस्कार. खुनाविशीं दुबावाक निमाणे पुरावे नाशिल्ल्यान पूर्णविराम. आणि काश्मीरात जाली इतिहासीक आय लीग मॅच. रियल काश्मीर आड चर्चिल मॅच गोललेस ड्रॉ. फातोडे नरकासुराचो वध करून दिव्यांचो जगमगाट. हे फावट आवाज धुवरांचे प्रदूषणाक लागून सर्ती आनी फोगाचेर चाप. वास्को सड्यार मातशें टेन्शन सोडल्यार नरकासूर सर्ती बरे भशेन जाल्यो. नरकासुराक मारून दारांनी पणटी पेटल्यो. आकाश दिवे चडले. उठणे लावन अभ्यंग स्नान जालें. काट्टा फुटली, ओवाळणी जाली, फराळान ताटां भरलीं. नरकासुरी प्रवृत्तीचेर जैताचो व्हडले दिवाळे मेरेन उत्सव. गोंयकारांची दिवाळी. गोंयकारांची दिवाळी सुरू. रातभर नरकासूर नाचले उपरांत फातोडेर फोग माराण्यांच्या गडगडान ताका लासलो आनी दिव्यांचो उत्सव सुरू जालो. मोठी मोठी हजारांची इनामां आशिल्ल्यो नरकासूर वादाच्यो सर्ती वर्सां वता तशी क्रिएटीव जावंक लागल्यात. तरणाट्यांचो जिमांचो ट्रेंड नरकासुरांकूय लागू. नरकासुरांची पोटां देंवली. हालींचे नरकासूर फिटनेस कॉन्शियस. चडशे 6 पॅक्स. सर्तींनी श्रीकृष्णाचो देखावय सक्तीचो. अंदू सुप्रीम कोर्टान फोग मारण्याचो आवाज आनी धुवराचे प्रदूषणाचो इशू चडूच सिरियस घेतिल्ल्यान सगळ्याक फोगाचेर निर्बंध. गोंयांत नरकासुराक लासपा पुरतो सरकारान फातोडेर 1 वर मारण लावपाची सूट दिल्ली. नाजाल्यार फोग मारणाचो गडगड फकत सांजे 8 ते 10 मजगती पणजे पुलिसांनी दिल्ले वेळे भायर फोग लायलो म्हूण 2 केसी, मोठ्यान म्युजीक लावन आवाजाचें प्रदूषण केलें म्हूण 1 केस आनी नरकासूर रस्त्यार जळोवन भौशीक मालमत्तेचें लुकसाण केलें म्हूण 2 केसी रजिस्टर केल्यात. वास्को सड्यार पुलिसांनी मुरगांव युनायटेडाची नरकासूर वध आकाश दिवो सर्त बंद वडयल्ल्यान बोवाळ जालो. अख्ख्या गोवात फक्त हांगाच प्रॉब्लेम जाता. ह्याच जंक्शनार प्रॉब्लेम जाता. मुरगांवच्या राजाच्या मंडळानूच प्रॉब्लेम जाता. अख्ख्या गोवान कॉम्पिटिशन केला जाता. तांकां काय प्रॉब्लेम ना. पुलिसांक आमी कितें सांगलें, तूं हांगा बंद करता न्हय बेस्ट. तुका नॉयज पोल्युशन जाता मरे बेस्ट. इल्लिगिलिटी येता मरे बेस्ट. इल्लिगिलिटी कितें जाता ती दाखय. आमी 10 वर्सां जालीं हांगा कॉम्पिटिशन केलां. केन्नाच कसले लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम ना. ह्याच वर्सा प्रॉब्लेम. तुम्ही आता सांगता समज रिजेक्टेड, परमिशन रिजेक्टेड, ताका कितें तरी रिजन दिवपाक जाय. तेंच्यांनी आता कितें रिजन दिला तेही खबर ना. नरकासूर वधा उपरांत फातोडेर तेल उठणे लावन अभ्यंग स्नान. उपरांत तुळशी मऱ्यांत वचून कारीट फोडून उश्टावपाची प्रथा. नरकासुरा बरोबर रात जागेतल्यांचें स्नान मात सूर्य तकले वयर येतकीच. फराळाची ताटां, फोव, मिठाई गोडशांनी अशी भरतात. फुडले 5 दीस गोडशांचो मारो. मुख्यमंत्री पर्रीकारानूय गोंयकारांक दिवाळेची परबी दिल्या.
मुख्यमंत्र्याचे 13 सेकंदाचे संदेशाचे हे ऑडिओ क्लिप धाडला म्हायती खात्यान. नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक म्हजी दिवाळे खातीर परबी येता तें वर्स सगळ्यांक सुख समृद्धीचे आनी बरें वचचे अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. दिवाळेच्यो शुभेच्छा. लक्ष्मी पूजन, पाडवो आणि भाऊबीज मेरेन दिवाळेचे 5 दीस फोव तरेतरेचे जिनस, मिठाई आणि फराळाचे. आज सावन व्हडली दिवाळी म्हणल्यार तुळशी लग्ना मेरेन दिव्यांचो झगमगाट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फॉर्म्युलिनाचेर गोंय सक्त. नुस्तें आयातीक नेमांचे सक्तीचेर कसलीच तडजोड ना आनी बावगोवचें ना म्हूण आरोग्य मंत्र्यान जाहीर करतनाच महाराष्ट्रांत कोकणांतल्या आमदार खासदारांच्यो प्रतिक्रिया चडार पडल्यात. रत्नागिरीचो खासदार विनायक रावत म्हणटा गोंय नुस्त्या हट्टाक पेटला. पयलीं जीएमसीत कोफुसांव केलें, आतां नुस्त्या कडेन. गोंयांत धोरण सुदारचें, गोंयची नाकाबंदी करप सिंधुदुर्गाक कठीण न्ही म्हूण रावताची शिटकावणी. काही वेळेला आता असं लक्षात येतं की गोवा सरकारचा आडमोठेपणा फार मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या रुग्णांना औषधाचे सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भातली मागची त्यांची भूमिका असो किंवा आताची मासळीवर घातलेली बंदी असो, हा फार मोठ्या प्रमाणात त्यांनी केलेला हट्टीपणा आहे. आणि असा हट्टीपणा जर गोवा सरकारने केला तर मग ते गोवा सरकारला किंवा गोव्यात जनतेच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही, हे मला त्यांना मित्रत्वाच्या नात्याने सांगणं आहे. कारण गोवा हे सुद्धा महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा याचे जे संबंध आहेत हे विकोपाला न जाता ते सामोपचाराने सोडवावेत, अशी समजूतदारपणाची भूमिका गोव्यातल्या राजकारण्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे. गोंयान नसतो हट्टीपणा सोडचो म्हूण विनायक रावताचो सल्लो. सिंधुदुर्ग हा सुद्धा काही केवळ परावलंबी नाही आहे, उलट गोव्यापेक्षा सिंधुदुर्ग सक्षम आहे. आज तुम्ही या ठिकाणी आडमोठेपणा केलात, आणखी 10 ठिकाणं अशी आहेत की त्या ठिकाणी गोवा सरकार गोव्यातल्या लोकांची सुद्धा नाकेबंदी करण्याचं काम सिंधुदुर्ग करू शकतो. पण असा मूर्खपणा सिंधुदुर्गने कधी केलेला नाही. आजपर्यंत चर्चा, संवाद, सुसंवाद ह्यात हे धोरण ठेवलेलं आहे. तो गोवा सरकारने सुद्धा ते धोरण ठेवावं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्र्या शिरोड्या बीजेपीक भंय निश्ठावंत दुखाविल्ल्यांचो. बीजेपीक हारूंक बीजेपीच्याच आदल्या आमदार मंत्र्यांबरोबर सोयरीक जोडपाचो काँग्रेसीचो प्लान. बीजेपींतल्या दुखाविल्ल्यांकूच बरोबर घेतले. मांद्र्या पार्सेकरा कडेन जाल्यार शिरोड्या म्हादेवा कडेन हात मेळवणी करतले म्हूण काँग्रेस उलोवन दाखयता. वेंचणूक जाहीर जाली काय उमेदवार जाहीर करतले, तो मेरेन दोनूय मतदारसंघात पळामुळां घट्ट करपाचेर काँग्रेसीचें लक्ष. माजी आमदार लक्ष्मण पार्सेकर तुमच्या संपर्कार आसा? पार्सेकरा बरोबर खुबशे लोकूय आमचे बरोबर आमी कितें करतात, आमी जंय आमकां दिसता की ह्या मनीस हो मांद्रेकरा विरोधी आसा सोपटेच्या जावं शिरोडकराच्या, त्या सगळ्याच्या संपर्कान हांव आसा आनी हांव संपर्कान रावता. काँग्रेस पार्सेकर सरां कडेन उलयतली काय ना इतलें सांग. काँग्रेस डेफिनेटली पार्सेकरा कडेन उलयतली आनी शिरोडकरा कडेन म्हादेवा कडेन उलयतली. कारण तेंगेली स्टेटमेंटाय आसा, तेंची तिडकय आसा, जेवढे कार्यकर्ते आसात. सो आमचो उद्देश आसा हांकां ओडपाक. आनी हांवें सांगलां पार्टी क्रॉस द लायन्स, म्हणजे पार्टी भितर फक्त पार्टी लायन उरपाना ह्या इलेक्शनाक. लोक पार्टीचें हें सगळें विसरून हे दोगूय गद्दार आसा, ह्या गद्दारांक हरोवपा खातीर मतदान जातलें. आनीक अशें दिसलां की आतांच्या सभे भितर की लोकांनी एक एप्रिहेन्शन रेज केला की लॉयलिस्ट कोणा ताकाच तिकेट दिया म्हणून, जाता तितले बेगीन दिया. कितले दीस लागले तिकेट दिवपाक, डिक्लेअर करपाक तुमकां, आनी तुमी लॉयलिस्टाकूच दितले काय ना? आमची तिकेट आमी ठरोवपाना, हे दोनूय मतदारसंघाचे लोक ठरयतले. आमी लोकां कडेन सोडला, लोक जे आवाज सांगतले तो आमी आयकतले आनी त्या आवाजा प्रमाणे आमी तिकेट ठरयतले. पूण तो काँग्रेस लॉयलिस्ट आसतलो? डेफिनेटली आमी रिस्क घेवपाकूच शकना न्ही. ज्या तरेन जो आमी आशिल्लो आमदार, ज्या तरेन गद्दारी हें केल्ली आसा, आनी जो सुभाष शिरोडकर आशिल्लो त्यांनी पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून काम केलें. पार्टीन ताका वेगळी वेगळी पदां दिली, इतली वर्सां आमदारकी दिली, मंत्रीपदां दिली. तो विश्वासघात करता ज्या टायमार पार्टीक तेजी गरज आशिल्ली, त्या टायमार तो विश्वासघात करून गेल्लो आसा. म्हणजे प्रचंड पळय तुमकां पार्टी भितर आनी लोकां भितर कितली तिडक आसता. त्या खातीर आमी तिकेट दिसतना तो विचार डेफिनेटली आसतलो की हो पक्षा बरोबर आसतलो, रावतलो काय कदाचित हो ह्या लोकां भशेन गद्दारी करपाक शकता. हेजेर डेफिनेटली विश्वास आमी ती चॅक करतले. कितल्या दिसा भितर नांवां डिक्लेअर जातली दोनूय मतदारसंघाची? ते आतां बेजिकली तर इलेक्शन केन्ना जातलें तेजेर आसा. इलेक्शन जो पर्यंत डिक्लेअर जायना तो पर्यंत आमी कॅन्डिडेट अनावन्स करपाक शकना. कारण त्या कॅन्डिडेटाक तो मतदारसंघ सांबाळपाक खूब कठीण जाता अनावन्स जालें म्हणटकीर. तेजेर जो लोड आसता तो लोड वाडटा आनीक थंय वेगळी वेगळी प्रश्न उबदा. सो स्ट्रॅटेजिकली आमकां एक स्ट्रॅटेजी म्हणून राजनितीची की आमकां ते डेट येतकरूच आमकां अनावन्स करपाक पडटलें. कारण कळना की हो सरकार सद्याक जो आसा
तो इलेक्शन कमिशनाची डिसिजन सुद्दां आपूण घेता. पण आमकां आतां इलेक्शन कमिशनाचेर सुद्दां विश्वास तसो उरलेलो ना. तेजी जी एक इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आशिल्ली ती कितें गेल्या. सो त्या खातीर आमी रावतले पयलीं की इलेक्शन कमिशन केन्ना हें इलेक्शन घेवपाक शकता. तें पार्लमेंटा बरोबर जातलें काय तें वेगळें जातलें तें सगळें त्या प्रमाणे आमचे निर्णय जातले. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. एक्टिव्हिस्ट बिस्मार्क डायसाचे मोर्गांतले डेड बॉडीक 3 वर्सां उपरांत मुक्ती. बिस्मार्काचे मंगळारा निमाणे संस्कार जाले. सांतिस्तेव चर्चीत फ्युनरल मिस जालें. 2015 6 नोव्हेंबराक सांतिस्तेव तोकार कुपांतले मानशेर बिस्मार्क बुडिल्लो मेळिल्लो. ताका कोणे तरी मारला सोये म्हूण दुबावान ताची फामील कोर्टांत झगडटाली. इतलो तेंप ताची बॉडी जीएमसीचे मोर्गांत आशिल्ली. पर्यावरण आणि हेरिटेज एक्टिव्हिस्ट बिस्मार्क डायसाक 3 वर्सां फाटीं सांतिस्तेव तोकार दुबावीत पद्दतीन बुडून मरण आयिल्लें. ते वेळचे परिस्थिती प्रमाण ताचो खूनच जाला सुये म्हूण फामिलीन इतलो तेंप प्रकरण लावन धरिल्लें. मात ना पोस्टमॉर्टम ना फॉरेन्सीक रिपोर्टाचेर खंयच ताचो खून जाला म्हणपाचो पुरावो मेळ्ळो ना. प्रकरण कोर्टातूय उरलें. निमाणे ताचे फामिलीन निमाणे संस्कार करपाचो निर्णय घेतलो. आज फादर बिस्मार्क हांचे फायनल रायट सांतिस्तेव चर्चीन जालें. तांच्या मरणाक सुमार 1,500 लोक आशिल्लो. 3 वर्सां पयलीं तांकां मरण आयिल्लें. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. आयुष मंत्रालय देशांत 19 नवी एम्स हॉस्पिटलां सुरू करता. ह्या प्रत्येक हॉस्पिटलांत आयुर्वेद विभाग आसतलो म्हूण आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाची घोशणा. दिल्ली 3ऱ्या आयुर्वेद दिसाच्या उक्तावण सुवाळ्याक तो उलयतालो. कामगार मंत्रालया खाला चलपी 100 ESIC हॉस्पिटलां तशीच 7 BSF आनी पॅरामिलिटरी फोर्साचे हॉस्पिटलांनी आयुर्वेद विभाग सुरू करपाचें खंय काम चल्लां. केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति है और जीवन में जाने वाली हर गतिविधियों का विवेचन इसमें किया गया है. आयुर्वेदा शास्त्र केवल मानव की ही बात नहीं करता बल्कि पशु पक्षी औषधियां जंगल पर्यावरण सभी का विचार करता है. भारताचे फुटबॉल मळार मंगळारा काश्मीरात इतिहासीक आय लीग मॅच जाली. राज्यांत पयलेच खेप राष्ट्रीय लीग मॅचीत लोकल क्लब रियल काश्मीर FC खेळ्ळे. तांचे आड गोंयचे चर्चिल ब्रदर्स आशिल्ले. मॅच गोललेस ड्रॉ जाली. दोनूय टिमीक चान्स खूब आशिल्ले मात गोल मारप दोगांकूय जमलो ना. आनी आतां बुलेटीन सोंपचे पयलीं पळोवया अयोध्येची दिवाळी. 3 लाखां वयर पणट्यो पेटोवन गिनीज विक्रम करपाचो योगी सरकाराचे उत्तर प्रदेश टुरिझमाचो यत्न. हे आदींचो 1,51,000 पणट्यांचो पोरूचे दिवाळीचो आपलोच विक्रम UP सरकारान मोडलो. हे बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग
prudent.